Buenando, Arvind Dicosta, Revolutionary Goans, Nuwe Constituency. जेन्ना आमगे प्रेसिडेंट मनोज परब आणि सांतांद्रे MLA विरेश बोरकर दोगांनी प्रेस केले आणि आख्या गोंयांत दाखोवन दिलें की काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड कित्या लागून अलायन कोन आसलोले ते फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट. I'll tell you few things. आमचेंच नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी बिफोर द अलायन्स टॉक्स जास्त म्हणे आमगेली मिटींग गेलोली आणि मिटींग घेवन आमी सगळे कॅन्डिडेट रेडी केलोले. तेच भाशेन आमगेले आजी हेड ऑफिसां पेंजीम मिटींग जाली आणि आमी आमगे कॅन्डिडेट दिलो कोलवाचो. जेन्ना आमी कोलवा कॅन्डिडेट दिलो वी हॅव हाय एक्सपेक्टेशन्स ऑन दीस कॅन्डिडेट. सगळें सारकें जालें. मागीर एलायन करूं वयताय म्हण लागले, एलायन कोताय म्हण लागले. एलायन करून जेन्ना आमकां कळ्ळें काँग्रेस आख्खे फूल ऑफ सालसेत मागोता आनी आमगे भायर उडयता तेन्ना आमी सगळे एकठांय जाले आनी आमी आमचे मदें भासाभास जाली. अनुजा भाऊ पयलो एक मिटींग घेयली. मिटींग 8 वरांची कोमे चालवली. ती रातीको 1 काबार जाली. एंड वी वर रियली frustrated because we cannot give a candidate to Nuwe constituency in all the 3 places because of the alliance. जे कोणेन आमकां गेल्ले पार्टी वोट शेअर मोर देन 3,500 आसलोलो आनी आमच्यांनी कॅन्डिडेट दिवपा जायना जालो. खरेंच दूख भोगली. तेरा आसतना आमी मनोजा सांगिल्लें इफ इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा एंड द गोवन्स देन वी गो अहेड. आणि मनोजान विरेशान आणि आमगे कोर कमिटी टीम पळय आसलोली तेमी आमकां समजायले. सो अंडरस्टँडिंग जाल्लें सगळें जाल्लें आनी आमी मुखार सरले. कित्याक आमी सॅक्रिफायस केले ते आमगेले वेस्ट वचपा काय म्हण. गांवांत जायत्या लोकांनी आमकां विचारलें बाबा तुमी कॅन्डिडेट कित्याक बसयनाय, कोण तुमी कॅन्डिडेट. आमी सांगिल्लें तांकां आमी अलायन्सा रावताय. टील लास्ट डे आमी अलायन्सा रावले. इन द मीन टायम काँग्रेसान आपणागे ऑलरेडी कॅम्पेन कॉमेस कोन कॅन्डिडेटा मुखार घान बॅनर दिगुमाले. वेन वी आस्क्ड आवर पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फॉर द बॅनर्स एंड फॉर द पॅम्पलेट्स ते आमकां सांगिल्लें रावाय आमच्यान मुखार वचोंक जायना कित्याक आमी अलायन्स जाले म्हणटकूच सगळे तिगांयले सिंबल येतले तेन्ना आमच्यान मुखार वचोंक म्हूण. आमी रावले. आमी गोंयकारांचे बरें चिंतून आमी रावले कित्याक एक अलायन्स जाता जाल्यार आमकां बरें. जेन्ना लोकांनी आमकां विचारलें तेन्नाय आमी सांगिल्लें कॅन्डिडेटा लागून जो पड आमी अलायन्सा कॅन्डिडेट बसयतले तेका तुमी वोट माच म्हूण. पूण आयज जेन्ना ही अलायन्स ब्रेक जाता आमी तेच लोकांक कितें आमी आन्सर दिवपाचो. टायम एकदम कमी आसा आख्खी फूल कॅम्पेनिंग करपाक. दीस इज द मास्टर मायंड बिहायंड द अलायन्स टू ब्रेक RG. जेन्ना आमकां कळ्ळें की अलायन्स जावपाना तेन्ना आमी चिंतूंक पडलें आमी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक कितें कोतले तेंचे पासवर्ड कितें कोतले. तिनी कॅन्डिडेट घालपाक चिंतिल्लें. जेन्ना 3 कॅन्डिडेट म्हूण जाल्यार आमची नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी डिवायडेड इंटू 3. कोलवा आनी सेरावली आमचे बोले आमचे पोटा एलोंग इन्क्लुडींग बेतालबाती माजोड्डा आनी कालाता. आमचो कॅन्डिडेट एंटनी रॉबर्ट्स. He is a well-educated person. He is a aeronautic engineer. तेणें फ्लायटां काम केलां, ड्रोन्स बांदपाक काम केलां. ते जायते भायलें व्हडलें काम केलां. ही इज अ इंजिनियर बाय प्रोफेशन आनी आयज तो आमचे मदें आहा. तुमी चोयल जाल्यार देखून ही सोशल वर्क इज अ लॉट. बेतालबातींचो कोणूय स्नेक कॅचर म्हण जाल्यार कोणूय वळखता आनी बेतालबाती न्हू तो आख्खे ऑलमोस्ट गोंया म्हणटा जाल्यार कोणता येता ते कापयताय लोक केन्ना तेंगणे घरा सोरोप बी जाल्यार जे ओडचोण येताय त्या तोंडा. तेच भाशेन नुवें द सेकंड पार्ट इज नुवें नागोवा वेर्ना. आमकां थिंगा एक संदी जाता एक बरो तुमकां कॅन्डिडेट दिवपाक. तेजें नांव विली सिल्वेरा. हो एक कोडेकान तियात्रिस्ट म्हणटात जायते जाण तेज भायर स्टेजीचेर उमेद येना. विली is a long time with us आणि प्रोफेशनली एक तियात्रिस्ट कोण तो आपणांगले
मुखार वयता. सो आमकां होप आहा की नुवेंचो लोक, नुवें नागवा वेर्नाचो लोक तेका निवडून हाडटले म्हण. तेच भाशेन तिसरो कॅन्डिडेट जो आमी दिला रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज आंतोनिएता फेर्नांडीस. हे एक धाकले समाजाचे चेडूं, पूण लोतोली पंचायतीन 5 मेंबर आहा आनी आतां ZP कॉन्टेस्ट करता. आमी हे 3 कॅन्डिडेट तुमकां दिले सारखे क्लीन कॅन्डिडेट विथ द हेल्प ऑफ आर रेव्होल्युशनरीज. हे आम डिसायड केले नाही कोणा बसोयचे. हे आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सींतली ब्लॉक आहा तेमी डिसायड केला की हे मनशां आमी मुखार भारचे. आनी आमी हे प्रपोजल आमगेले कोर कमिटी मुखार गायले, अभिरेशा आनी मनोजाचे मुखार गायले आनी तेमी हे बरे मनान ते एक्सेप्ट केले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज द ओनली पार्टी इन द नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी हू कॅन गिव्ह यू क्लीन कॅन्डिडेट्स. ना जाल्यार तुमी एक नोदोर मारया चुयाय उलय ते कॅन्डिडेट खुंयसो येयले आनी कितको येयले आनी कोण सपोर्ट करताय ते. जेन्ना आमी अलायन्स म्हणटाय तेन्ना आमकां डिफेक्टर म्हणटाय ते नाकाय. आनी हे डिफेक्टर आहाय ते एशी तेशी सो येताय आपणागे साथ दवरपाक आनी पार्टी काबार कोताय. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी तुमकां प्रॉमिस कोताय, तुमकां आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली जाल्यार वी विल ट्राय अ लेवल बेस्ट एंड गिव्ह यू द बेस्ट ऑफ द सर्विस डावन इन नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी. वी वॉन्ट टू लीड यू बाय एक्झाम्पल्स. आनी एक नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां एक बांदून हाड, जे भाशेन आमकां काम जाता ते भाशेन आमकां कोण ते भाशेन आमी दुसऱ्योय कॉन्स्टिट्युएन्सी बांदून हाडपाचे आमी प्रयत्न करतले. म्हाका आमी समजवतात सगळे तुमी आमचे बरोबर रावतले, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक वोट करतले डिसेंबराचे 20 तारखेर आनी आमचे तिगोय कॅन्डिडेट जे पळय आमी बसयले तांकां तुमी इलेक्ट करून हाडटले आनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दितले तुमकां सर्व करपाक. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.